फामाद. तुझे हे आउटलेट हय टोटल भैयास कॉर्नर हे कितें कितें सर्व करता म्हणजे कितें कितें जिन्नस हांगा तूं तयार करता आनी कितें आयटम्स आसता तुजे आमचे कडेन मेन म्हणल्यार 3-4 तरेचे समोसा मेळटा. मिक्स व्हेजिटेबल समोसा, मशरूम, अंडा, चिकन, मागीर आमी चिकन फ्रँकी करता, व्हेज फ्रँकी करता, पाव भाजी, मागीर शेवपुरी, भेलपुरी, म्हणजे चाट आयटम सगळे करता आमी. तशेंच आमचे कडेन पॉपकॉर्न मेळटा, हो शेव चिवडो आमी तयार करता. पॉपकॉर्नान तुमचे कितें वेरायटीज आसा? पॉपकॉर्नान आमचे कडेन 4-5 तरेचे मेळटा. सॉल्टी मेळटा, कॅरेमल पॉपकॉर्न मेळटा, चीज पॉपकॉर्न, जॅलेपिनो, मंचुरियन फ्लेवर, असे 5-6 फ्लेवर आसात.
चिकन फ्रँकी हे तुमची कितें स्पेशलिटी कितें तें एक्झॅक्ट? चिकन फ्रँकी म्हटल्यार पराठा आसता, तेजेर भितर ऑमलेट आसता, ऑमलेटाचेर ते पराठा घालप, ओके. मागीर भितर मेवनीस सॉस येता, मागीर चिकन, तेज्या टोमॅटो, ऑनियन आनी ते रोल आसता तेजो. सँडविच करता आमी. सँडविचान वेज सँडविच, चीज चिली सँडविच, कॉर्न सँडविच, मागीर पाव भाजी सँडविच, अशे 7-8 तरेचे सँडविच करतात आमी. आता कितलो तेंप जालो तुमचे हांगा आउटलेट आसा बिचोली? म्हाका आतां हांगा 5 वर्सां जाली. 5 वर्सां पासून आमचे रेग्युलर चालू आसा. सो तो बुंदी शेव आसा, हो गार्लीक शेव आसा, हो खारो शेव येता पळय, नायलॉन शेव म्हणटा तो, हो पोहा चिवडा, हे मिक्स फरसाण, हो मका चिवडा. हे सगळे तुम्ही तयार करता? आमी तयार करता. म्हणजे तुमच्या ब्रँडाचें नाव ए अशें? ए फूड. A4 आमोणकर्स? ना, अमित आमोणकर फूड. अमित आमोणकर अशें. हे भावाच्या नांवान चलता. हां. भैया हांगा फक्त पार्सल सर्वीस काय बसूनय खावपाक मेळटा? पार्सल जाता तांकां पार्सलूय मेळटा. वयर म्हजे 5-6 टेबलां आसा, वयर बसूनय खावंक मेळटा. सिटींग अरेंजमेंटूय? हय हय. खुबश्या स्कुलाच्या भुरग्यांचे बर्थडे बिड्डे हांगा सेलिब्रेट करतात खुबशे भुरगे. हांगा या तुमच्या वयल्या students, सिटींगाचेर हय, अशें? हय. वाव. आनी म्हाका दिसता प्रायसींग सुद्दां तुमचें रिजनेबल, सगळ्यांक परवडटा अशें आसतलें कॉमन अशें आमचे कडेन आसा पळय ते सामोसा 10 रुपया पासून आमचो आयटम चडांत चड आयटम आसा तो आमचो 70 रुपया. आमी फालोडा करता. फालोडा आमी करता. बाकीचे सॉफ्ट ड्रिंक, मागीर आमी निंबू पाणी करता. मागीर लस्सी आमची आसता. सद्या पावसा खातीर बंद आसा सद्या. पावसान मातशी कमी आसा. तुजी USP कितें, म्हणजे स्पेशालिटी कितें भैया कॉर्नराची, स्नॅक्स कॉर्नराची स्पेशालिटी कितें? चड आमचे कडेन लोक येता हायजेनीक फूड. आमचे सगळे तुका पळयना ड्रेस घालून क्लीन सारके, ते चकचकीत, खंय अशें कितें जमनीर पडलेले त्या खातीर चड लोक आमचे कडेन एट्रॅक्ट जाता. आनी आमची टेस्ट, तुमची स्पेशल आयटम जो चड खपता और सारको जेच्या खातीर तुमी फामाद बी असो कितें आयटम बी आसा ना? मशरूम समोसा आमचो. पाव भाजी तुमी तवा पाव भाजी दिता आसता? हय, तवा भाजी पाव भाजी आमचे 3 तरेच्यो मेळटा, प्लेन, बटर आनी चीज. तुमी आवर्जून बिचोले जर आयले जाल्यार भैया स्नॅक्स कॉर्नराक येवन भेट दियात आनी तुमी हांगा आमचे पदार्थ येवन मुद्दम तुजी चव घेयात.
भैया खूप बरें दिसलें हांगा येवन तुज्या आउटलेट पळोवन आनी 2-3 आयटम आमी टेस्ट केले खरेंच खूब बरें आसा. असोच तुजो धंदो वाडत वचुनी आनी लोक हांगासर जे कितें खावन वयता ते धादोशी जावन वचुनी आनी अशीच भरभराट जावनी अशें आमी मागता. फामाद तर्फे आमी तुका म्हणटा ऑल द बेस्ट, गुड लक, थँक्यू सो मच. थँक्यू. आनी भैया स्नॅक्स कॉर्नरा कडच्यान मातसो फुडें गेलो काय दत्तगुरू आमोणकराचें आनी एक आस्थापन आसा, भैयास गिफ्ट कॉर्नर. भैयास गिफ्ट कॉर्नर बिचोले शिवाजी मैदानाक सामकें तेंकोन आसा. भैयास गिफ्ट कॉर्नरान सॉफ्ट टॉयज, गिफ्ट्स, आयटम्स, दर एक पिरायेच्या भुरग्यां खातीर ल्हान मोठी सगळी तरेची खेळणी मेळटात. भैयास गिफ्ट कॉर्नर बिचोले. ह्या आउटलेटाचें नांव जावन आसा भैयास गिफ्ट कॉर्नर आनी हें आउटलेट भैयाजींची अर्धांगिनी म्हणजे वैशाली दत्तगुरू आमोणकर ही हो बिझनस सांबाळटा. तर आयज आमी पळोवया हांगा कितें मेळटा तें हांव सांगिना, ती मॅडमूच सांगतली. मॅडम वेलकम टू द शो. मॅडम आमकां सांगा की हांगा गिफ्ट्स मेळटा ते खबर आमकां, पण कितें स्पेशलिटीज आनी डिफरंट कितें वेरायटीज कितें मेळटा हांगा तें तुमी सांग. 1 to 5, 6 इयर पर्यंत खेळणी मेळटा, वॉटर बॉटल्स मेळटा, भायल्यो सायकल्स, पोटी, तुमची व्हडली गाडी, ऑडी, त्या टायप सगळ्यो गाडयो मेळटा. रिमोट कंट्रोल कार मेळटा, फ्रेम्स मेळटा, देन गणपतीची आयडॉल्स आसा, वाज आसा. घर प्रवेशाक जर दितले जाल्यार तुमचे कडेन वॉच दिवपाक शकता, तुमी फ्रेम्स दिवपाक शकता. तितून गणपतीची फ्रेम्स येता, राधाकृष्णाची मुर्ती वता. कोरो जो आसा न्ही ताका लायट पेटा फूल रावंड घुंवता, तो तुमी दिवपाक शकतात. हो जो आयटम आसा तो हांगासर आनी कोणा कडेन ना बिचोले. लग्नाक सुद्धा तुम्ही दिवपाक शकता. ते म्हणजे तुमच्याकडे भुरग्याच्या बर्थडेक ते लग्नापर्यंत गिफ्ट दिवपा सारखे हांगा सगळे आयटम आसतात. सगळे आयटम आसात. लग्नाच्या बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे, इवन बॉर्न चायल्ड जे आसा न्ही तेजे आयटम ते टील घर प्रवेश, लग्नाचे आयटम सुद्धा हांगासर मेळटा. गिफ्ट आणि भायर आमी सायकली आनी व्हडल्यो गाडयो पळयल्या त्यांच्या बद्दल सायकलीन सुद्धा वरायटी आसा. 1 ते 2 वर्सां पर्यंत सायकल आसा. परत 1 ते 3.5 वर्सां पर्यंत भुरगो चलोवपाक शकता तशी सायकल आसा. प्लस 2 वर्सां ते 5 वर्सां पर्यंत आनी 2 वर्सां ते 7 वर्सां पर्यंत सुद्धा चलोवपाच्यो सायकली हांगासर आसा. परत मोटरान जर तुमी पळयशात तर 1 ते 3 वर्सां पर्यंत आसा. तशें तशें एज ग्रुपान आसा ते व्हडल्यो गाडयो ज्यो मोटराचेर चलता पळय न्ही त्यो. त्याच्या पेक्षा मातशी व्हडली आसा ती 5 वर्सां पर्यंत चलोवपाक शकता. आनी जी मोटराचेर व्हडली बायक जी आसा पळय न्ही ती म्हणजे समज तुमची ती भायर कार आसा पळय 4 व्हिलर ते 30 ते 35 kg मेरेन तो वेट करू शकता. म्हणजे तितले भुरग्याक तो घेवन भुरगो तो यूज करू शकता. त्याच्या वयर ना, त्याच्या वयर त्याची कॅपॅसिटी, ही कॅपॅसिटी त्याची. आणि बायक्स आसा ते म्हाका दिसता ऑलमोस्ट अप टू 15-20 kg. म्हणजे एक भुरगो 4-5 वर्साचो मेरेन ती बायक 3 वर्साचो मेरेन चलू शकता. ना ती ना, बायकान सुद्धा ज्यो हे आसा न्ही तितून सुद्धा वरायटी आसा. अप टू 8 वर्साचो सुद्धा भुरगो चलोवपाक शकता. तेजे सुद्धा व्हडली जी बायक आसा पळय न्ही म्हणजे तशें तशें एज ग्रुपान बायक्स आसा ती. आमचो जो बाळो आसा न्ही तो तुमी घरान ताका वयर खंय बांदपाक गरज ना, काय ना. तो सारको घरान दवरून तुमी यूज करपाक शकता. 2.5 वर्सां पर्यंत तो भुरग्याक बसोवपाक शकता तुमी. तेजी वेट म्हणजे 15 kg पर्यंत ती वेट घेता.
हितून हेलिकॉप्टर म्हणशा जाल्यार हेलिकॉप्टर सुद्दां 3 प्रकारचे आसा. एक आतां तुमकां जे दाखयला ते सगळ्यान व्हडले आसा, त्याच्या पेक्षा मातशे ल्हान, त्याच्या पेक्षा ल्हान आनी सगळ्यान ल्हान सायज. 3-4 सायजी येतात तितून. हेलिकॉप्टरांचे 3-4 सायझी आहा तुमच्याकडे. 4 सायजी आमचे कडेन आसा. आनी ते व्हडले जे हेलिकॉप्टर पूण तांकां फक्त कितें ओपन स्पेस जाय. ज्या जाग्यार झाडां आसा त्या जाग्यार ती यूज केले म्हणून यूज करूंक जायना, यूज ओपन करपाक स्पेसान मेळना. केल्यार चड बरें. जास्त चड ओपन स्पेसार यूज केल्यार चड बरें. आनी जे व्हडले जे हेलिकॉप्टर आसा न्ही तेजी हायट जवळ जवळ अरावंड म्हाका दिसता ते 2 माड तरी वयर वचपाक शकतले. इतल्या हायटीर ते इतल्या हायटीर वता उडोवंक शकता. थ्रू रिमोट कंट्रोल तुम्ही ते उडोवंक शकता. उडोवंक शकता. आनी ड्रोनाक जे आसा पळय न्ही ते ड्रोन कॅमेरा आसा तेका विथ वायफाय कनेक्ट आसा तेका. हांगासर आसा ते सामान आसा, गिफ्ट्स आसात. त्या भायर तुमी अशें म्हणजे सिजनल ऑर ड्युरींग फेस्टिवल स्पेशल कितें हांगा हाडटा तुमी? हय हय. क्रिसमसाक आमी क्रिसमसाचें सुद्दां सामान हाडटा. तितून तुमकां क्रिसमस ट्री येता, सांता क्लॉज आसा, बेल्स आसता न्ही तितून वरायटीज आसा, स्टार्स हाडटा. आनी ते बरो रिस्पॉन्स सुद्दां बरो आसा तांकां. आनी स्कूल जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना आमी स्कुलाचे आयटम सुद्दां सगळे टिफीन, वॉटर बॉटल, रेनकोट, सोत्र्यो भुरग्यांच्यो वेगळ्यो, हेच्यो व्हडल्यांच्यो वेगळ्यो आसता. आनी बॅग्स, वॉटर बॉटल. आनी आमगेर हांगासर फॉन स्कूलचे आनी मिताशीचे सुद्दां बरे बरे आयटम्स आसता ब्रँडेड, जेणे करून तुमकां बिचोलच्यान पणजे वचून हाडपाक गरज ना, तुमकां सगळें हांगा अवेलेबल आसा. सो म्हाका दिसता हांगासर ब्रँडेड आनी म्हणजे बजेटा प्रमाणे बजेट चड आसा ते आयटम तुका मेळटा. तुजे बजेट मातशें कमी आसा जाल्यार तुका हांगा त्या बजेटान आयटम मेळटा. भैयास स्नॅक्स कॉर्नर आमी पळयलो आनी हो भैयास गिफ्ट्स कॉर्नर. तर विसरूं नाका, बिचोले शिवाजी मैदानाक सामकें तेकोनूच भैयास गिफ्ट्स कॉर्नर. कितेंय जर तुमकां गिफ्ट्स बी घेवपाक जाय जाल्यार एकूच ठिकाण भैयास गिफ्ट्स कॉर्नर, बिचोलीम, ऑपोजीट टू शिवाजी मैदान. कित्याक सांग, हे गिफ्ट्स कॉर्नर सामकें फामाद म्हणून ते फामाद ह्या कार्यावळीन आयज आमी घेतला. आनी अशेंच फामाद जावया, फामाद करुया आनी फामाद पळोवया. तर ह्याच बरोबर आयज हांव तुमच्या हांगाच रजा घेता. परत फुडल्या भागान, फुडल्या एपिसोडान असोच एक फामाद जाग्यार, फामाद आउटलेट, फामाद आस्थापनान आमी वचून भेट दितले आनी तुमकां कांय फामाद गजाली सांगतले. तो मेरेन काळजी घेया स्वताची. ऑल द बेस्ट. गुड लक.
तुमकां तुमचें आस्थापन करपाचें आसा फामाद जाल्यार फोन करात 8390540510 ह्या नंबराचेर वा आमकां मेल करात marketing@prudentmedia.in. चला तर पळोवया फामाद, जावया फामाद, करूया फामाद.